श्री शर्वाणी युनायटेड स्पोर्ट्स आणि कल्चरल क्लब सारमाणे हांणी सालिगांवांत पयलेच फावट दादल्यांची भजनी सर्त आयोजीत केल्ली। उक्तावण सुवाळ्याक कांय भजनी कलाकारांचो सत्कार मंत्री जय साळगांवकारा हस्तुकी जालो। एडेक्स गोवा खातीर सालिगांवच्यान अंकिता देवळकार। अशा टायमार श्रावण महिन्यान जेन्ना सगळीकडे वातावरण एकदम दैवत्वाचे अशें वातावरण आसता आणि सुंदर अशें वातावरण आसता, त्या वातावरणाक साजेसो असो आयज तेंच्यांनी उपक्रम राबयल्लो आसा। भजनी स्पर्धा हांगासर आयोजीत करून सालिगांव वाठारांत तशे खुबशे देवस्थानां आसा। प्रत्येक देवस्थानान भजन जाता आणि म्हणजे भजनूच बेश्टें करपाक जाय म्हणून एक भजन करना, तर खऱ्या अर्थान शिकोन आनी तेजें ज्ञान घेवन तेजी थोडी विद्या घेवन म्हाका दिसता भजन करता। प्रत्येक जे गायन जाता, हांव पयलीं सुद्दां दत्ताच्या देवळान म्हणा, शर्वाणीच्या देवळान म्हणा, बाकी इतर देवळांनी, लक्ष्मीनारायण देवळांनी भजनां खूब सुरेख भजनां करता। बरे कलाकार आसा आणि आयज हेंचो सन्मान हांगासर जाल्लो आसा सगळ्या भजनी कलाकारांचो। खरें तर आमचें जें दायज आसा भजन, हांव आयज सकाळीं कोणा कडेन उलयतालो तर ते म्हणटाले भजन आनी जो आमचो शास्त्रीय संगीत आसा तितूनचे थोडेशे कंप्लिटली अशें भजनान हे जायना, पण थोडेशे राग वापरून थोडेशे तेंचे आधार घेवन, शास्त्रीय संगीताचो आधार घेवन भजन आमचे कडेन प्रस्तुत जाता। महाराष्ट्राचें भजन वेगळें आसता, गोंयकारांचें भजन इज मोर टुवर्ड्स शास्त्रीय संगीत आणि मोर इन्क्लायन टुवर्ड्स शास्त्रीय संगीत अशें भजन जाता। तर भजन सुद्दां आदी आमी विचार करीत जाल्यार इतले आमचे संत जावन गेल्या, सगळ्या संतांनी जे भजन म्हटलें तर एक प्रबोधन करपाचें काम म्हाका दिसता केल्लें आसा। भजना द्वारे समाज प्रबोधन करप, लोकांक सोप्याशा साद्याशा भाशेन लोकां पर्यंत तें ज्ञान जे अमुकूत लोकां पर्यंत जे मर्यादीत आसलेलें तें ज्ञान सादें सरळ आनी सोप्या भाशेन लोकां पर्यंत पावप। एक म्हाकाय तशी आवड आसा भजनाची आणि खूबशे भजन आयकून येयलो। जरी ज्ञान ना भजन म्हणपाचें, दुसऱ्या पंक्तीचो मनीस हांव, म्हणजे भजन जर जाता जाल्यार फाटल्या पंक्तीक ताळ घेवन बसता, फुडल्या पंक्तीक केन्ना बसोंक ना। मनान आसा की शिकचें आणि सारकें योग ज्ञान घेवन फुडल्या पंक्तीत जावन एक भजन म्हणपाची, एक अभंग एक म्हणपाची इच्छा आसा। पळया केन्ना देवीच्या चरणा कडेन केन्ना म्हणपाची एक संदी मेळटा पळय ती। तर जे ज्ञान आमचे पर्यंत पावोवपाचे प्रयत्न केले आमच्या साधू संतांनी, सावतामाळी म्हणा, संत तुकोबा म्हणा, व्हडलेशे शिकोवंक नासले, पण आयच्या हितून जशे आयज संत आणि आमचे व्हडले नॉलेज म्हणटा पळय ती आमचे हाडून कोणा फुडल्यान दवरता, तें नॉलेज सिम्प्लिफाय करून लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा। मागीर तो म्हणजे हेची ध्यान देगा देवा मुंगी साखरे चारवा म्हणटात। आनीक म्हणजे व्हडले आपल्याक इतलो मोठो जालो, इतले व्हडलो जालो तरी तितले ज्ञान दी, म्हणजे तितूनचे म्हाका आतां एक वादळ येता पळय, वादळ तेन्ना तितून म्हणटा की वादळान व्हडली व्हडली झाडां पडटा, पण लवळ जे आसता, जे बारीक ग्रास जो आसता तो तितूनच्यान सेव जाता।